नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारा. गोंयांत फावंडेशन पावड्यार नवी शिक्षण प्रणाली 3 जुलया सावन लागू. नर्सरी, बालवाडी, केजी ते पयली दुसरेच्या पावड्यार फावंडेशन 1. शिक्षण सचिव लोलयेकाराची मिडिया मुखार घोशणा. जूनात प्ले मेथड वापरून नवे शिक्षण धोरणाची तयारी करतले. अनिल सामंत समिती राज्य अभ्यासक्रम फ्रेमवर्क करतली. सध्या NCERTचो अभ्यासक्रम. ह्या वर्साक आमी सुरवातेक 3 वर्साच्या भुरग्याक फावंडेशन 1 सुरू करतात. फुडल्या वर्साक तेजो आढावो घेवन बरोबर फुडल्या वर्साक फावंडेशन 1 आनी फावंडेशन 2 लागतलीच. पूण समजा जर 3 लावप शक्य आसा किंवा 4 लावप शक्य आसा जाल्यार ते फुडल्या वर्साक तेजोय आढावो घेतले. फायनल कित्याक भुरग्याची ती ग्रोथ आमी जाता काय ना तें पळोवपाक जाय. भुरग्याक त्या बाबा भुरग्याची डेवलपमेंट जावपाक जाय. पुस्तक ना पूण भुरग्याची पुस्तक ना म्हणून जर भुरग्याची डेवलपमेंटूय जालें ना पयलींच्यान दुसऱ्याचें जाल्यार त्या भुरग्याचें नुकसान करतले आमी. म्हणून आमी तें अजून पर्यंत पयले दुसरेंतल्यान पुस्तक विड्रॉ करनात आनी तें सुरू करतना 3 वर्सांच्यानूच सुरू करतात. फक्त अंदाज घेवपाक आमचे शिक्षक कितले कॅपेसिटीचे आसात ते तांकां झेपता काय ना, तांकां झेपना जाल्यार कित्याक झेपना, तांकां ट्रेनींग दिवपाची गरज आसा जाल्यार कसली ट्रेनींग जाय आनी कितली टायमाची जाय आनी ही कंटिन्युअस ट्रेनींग जायत रावतली. आमी 2026 पर्यंत हें सोंपयतले. मार हे सगळे कवर केले करतले म्हळ्यार आयचे तारखेक सगळीं स्कुलां कवर जातली तशी ना. फावंडेशनल लेवलीचेर पुस्तकां आसची ना. पुस्तकां आसची ना म्हळ्यार पुस्तक भुरग्यां खातीर आसची ना, टिचरांक आसतले. टिचराक रेफरन्स बाबा तुमी आतां भुरग्यांक समजा जर टिचराक जर कितेंय शिकोवपाक जाय, खंयच्याय म्हायती दिवपाक जाय, निसर्गाची म्हायती दिवपाक जाय आनी कसली म्हायती दिवपाक की कल्चराची आमची म्हायती दिवपाक जाय, तांचे खातीर रेफरन्स बूक दितले. वास्को फिल्मी स्टायल इन क्रायम. MES कॉलेजी कडेन 3 चोरांक धरूंक गेल्ले कडेन चोरांनी फायरिंग केली. एकले होमगार्डाक लागला. ट्रिपल सीट चोरांच्यो पोलिसांचे नजरे मुखार फुजो. पोलिसांनी नाकाबंदी केल्ली. चोरांचो मोटारसायकल थंयच उडोवन पळ. मोटारसायकल जप्त केल्या. DYSP म्हणटात 3 सोदतात. क्रायम फिल्मी स्टायलीचेर पावली. चोरांनी पुलिसांक केले मामा. चोरांच्या हातान पिस्तूल, पुलीस सुक्यार. चोरांक धरून गेल्ल्या पुलिसांचेर फायरिंग. चोरांनी फायरिंग केली. गुळी रस्त्यार बसली, तातूंत होमगार्डाक मातशें लागला. चोरांच्यो पुलिसांच्या फुडल्यान ट्रिपल सीट फुज्यो. खबर पातळटाच पुलिसांनी नाकाबंदी केली. थंय चोर मोटरसायकल थंयच ओडून धांवले. DYSP म्हणटा सोद मोहीम चल्ल्या. 2 जाण चोर भितर आशिल्ले गेटीचे भितर आनी ते दार ओपन करपाक जाय. एकटो भायर आशिल्लो. सो पुलीस येतकच पळोवन ते सारके ते भियाले आनीक उडी मारली गेटी वयल्यान आनी ते मोटरसायकल स्टार्ट मारली. एकटो ताजे बसलो आनी ते तिसऱ्याक रावताले. हे प्रोसेसान पुलीस पावले म्हणून हेणें काडलो. पुलीस ताका धरपाक वता म्हणून ताणें काडून एका एटेम्प्ट केलो. एका शूट करपाक ताणें हे केलें. कितले राउंड फायर केले थंय? एकूच राउंड फायर केलो. इंजर्ड आहा? ना, इंजुरी म्हणजे ती जमनीक बसल्याची ती बुलेट आनी तो आमचो एक होमगार्ड आसा ताका मातसो एका धोपराक ताका मातशें लागला. बट तितके व्हडले काय म्हणजे ब्रुजीस केले. कितें मेळ्ळें? क्लू मेळ्ळें? क्लू तेंचे मेळ्ळा आमकां. आमी वर्कआवट करता. जातली केसी, आमकां प्रॉब्लेम काय ना. तितून केस आमी वर्कआवट करतले एट एनी कॉस्ट. तितून आमी इमिजिएटली हो इन्सिडंट जातकच आमी नाकाबंदी घातली सगळ्या एरियान आनी ते हितून आमकां सक्सेस मेळ्ळा. आमी ती बायक डिटेन केला. सेम बायक यूज इन द क्रायम. पुलिसांक चोरांचो क्लू मेळ्ळा. रोखडेच उखलतले म्हूण DYSP सांगता. चालू आहा तेजें आमी वर्कआवट करता. आमी सगळी टीम लागला आमचे आनी आमी वर्कआवट करता. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. पावसांत मायनिंग पिट्सांचे बुट्टेक उपाय करूंक सरकाराची पावलां. लागसारच्या वाठारांत बुट्टी मारूंक जायना म्हूण पंप बसोवपाचें थारलां. पायपलायन घालून पंप केल्लें उदक ते वरवीं भायर काडपाची वेवस्था करप चल्लां म्हूण मुख्यमंत्री सांगतात. WRDक खंय तशे निर्देश दिल्यात. आदी मायनिंग कंपन्यो पिट्सांचो वॉटर मॅनेजमेंट करताल्यो. पावसात मायनिंग पिटांत उदक भरून लागसारच्या वाठारांत बुट्टी मारपाचो भंय. मुख्यमंत्री दिवचले एके कार्यावळीक गेल्ले कडेन प्रुडंटान ताका गाठलो.
मुख्यमंत्री म्हणटा पावसांत पिठसातलें उदक पंप करपाची वेवस्था करपाचें चल्लां. मायनींग पिठांतली उदकां ओवर जाल्ली पळय न्ही, ऑलरेडी डब्ल्यूआरडी इन्स्ट्रक्शन दिलां आतांच पायप घालून एक्सेस उदक जाता पळय न्ही तें लेवल मेंटेन करून त्याच्या पयलींच भायर सोडपाक सुरवात कर म्हणून. ऑलरेडी आतां आमी ताका एक हायटीचेर पायप घालून दवरतले जेणे करून कंटिन्युअसली वॉटर फ्लो पयलीं पासूनच भायर वयता. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. 2000ची नोट 30 सप्टेंबरा सावन चलनांतल्यान बंद. लोकांनी बेठ्याच पॅनीक जावचें न्ही, बँकांनी गर्दी करची न्ही, RBIचो गव्हर्नर शक्तिकांत दासाचो उलो. नोटी बंद जाल्यो तरी त्यो वैध चलन म्हूण वापरांत आसतल्यो. आज सावन बँकांनी एक्सचेंज सुरू. खातें, ID प्रूफ, स्लीप सुद्दां भरपाची गरज ना. मुख्यमंत्री म्हणटा भिवपाची गरज ना. 2000ची नोट 30 सप्टेंबरा सावन चलनांतल्यान बंद. लोकांनी बेठेच पॅनीक जावचें न्ही म्हूण RBIचो गव्हर्नर शक्तिकांत दासाचो उलो. दुकानांनी 2000च्यो नोटी न्हयकारूंक शकना RBIच्या गव्हर्नरान स्पश्ट केलां. तरीकूय गोंयांत कितल्याशाच दुकानांनी आनी सुपरमार्केटाच्या भायर 2000 रुपयाच्यो नोटी घेवचे ना म्हूण नोटीशी लायल्यात. मुख्यमंत्री म्हणटा भिवपाची गरज ना, नोटीशी फाटीं घेतले. 30 सप्टेंबर पर्यंत जी चलता म्हणटा पळय न्ही, म्हाका दिसता गोंयांतले सगळे गव्हर्मेंट, सेमी गव्हर्मेंट इन्स्टिट्यूट हांच्यांनी 2000ची नोट 30 तारखे पर्यंत घेवपाक काय हरकत ना. जे आर ती स्टेट बँक 30 तारखे पर्यंत नोट घेतली त्या ती चलनांतली 30 तारखे पर्यंत नोट एका दिवपा खातीर काय हरकत ना. ओके, लोकांनी त्या खातीर भिवपाची गरज ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. भारताच्या G20चे यजमानकेंत सिव्हिलियन इंडिया 20 कार्यगटाची परिशद 27 मायाक गोंयांत जाता. दाबोळे नौदळाच्या राजहंस ऑडिटोरियमात जावपा आशिल्ले दिसभराचे परिशदेंत संस्कृती आनी अध्यात्माच्या मळार राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय मळार वावुरपी भारतीय संस्थांचे जाणकार, अभ्यासक, संशोधक, फुडारी वक्ते वेगवेगळ्या सत्रांनी उलोवप करतले. G20 राष्ट्रगटाचे भारताच्या वर्साचे यजमानकेन देशभरात सध्या वेगवेगळ्या मळावेल्या सरकारी आनी नागरी कार्यगटाच्यो बसका चालू आसात. गोंयांत एप्रिल ते जुलय मजगती 8 बसकांतल्यो कांय बसका जाल्यात. 27 मायाक सिव्हिलियन 20 म्हणल्यार C20 कार्यगटाची परिशद गोंयांत जाता. परिशदेचे उक्तावण मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत आनी टुरिझम मंत्री रोहन खंवटे करतले. इंटरनॅशनल सेंटर फॉर कल्चरल स्टडीज, गोयची महर्षी अध्यात्म युनिव्हर्सिटी आणि भारतीय विद्या भवन ह्यो संस्था हे परिशदेन भागीदार. संस्कृती आनी अध्यात्माच्या मळार वावुरपी जाणकार, अभ्यास, संशोधक फुडाऱ्यांनी परिशदेन वांटेकार जावन संवसारीक पावंड्यार मोदी सरकाराच्या फुडारपणान भारताचे सॉफ्ट पॉवराक बळगे दिवपाचो इंटरनॅशनल सेंटर फॉर कल्चरल स्टडीजाचो अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर शशी बाला हाचो उलो. I request you all to be a part of the programs aiming at drafting recommendations to make policies, to create a beautiful world to live in, where voice is given to the voiceless, where marginalized are brought to the mainstream, native cultures and traditions are revived, when there are no wars and no disasters, no crises. As a proud Indian, be a part of the Jan Andolan under the flag of G20, which carries the motto of Vasudhaiva Kutumbakam, given by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. Do come, join us. G20 परिषदेक लोकसंस्कृती आणि अध्यात्माच्या मळार वैचारीक इनपूट दिवपी C20 हो महत्वाचो नागरी कार्यगट. विविधता, समावेशकता आणि परस्पर आदरभाव ही गोयचे C20 परिषदेची मुखेल संकल्पना. परिषदेन वांटेकार जावपा खातीर इत्सुकांनी आदी रजिस्ट्रेशन करचे अशें आयोजकांनी कळीत केला. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. मापा पंचवाडी मोटारीच्या सेल्फ एक्सिडेंटात 2 भुरगीं सोंपलीं. शिरोडेचो 11 वर्सांचो सिद्धम नायक आनी रेवणचे 18 वर्सांचे चली रेशम नायक. 5 जाण जखमी. शिरोडेच्यान रेवण वताली. एक्सिडेंट जायना फुडें जखमीक कुडचड्यार हॉस्पिटलांत शिफ्ट केली. सिद्धम आपतात, रेशम GMCंत उपचार सुरू आसतना गेले. मजगती सांकवाळे 2 मोटारीचो एक्सिडेंट. 4 मार लागलो. वर्साचो भुरगो सालवार. मापा पंचवाडी मोटारीच्या सेल्फ एक्सिडेंटात 2 भुरगीं सोंपलीं, 5 जखमी. शिरोडच्यान रिवणा वताली. मापा गाडयेक सेल्फ एक्सिडेंट. कंट्रोल वचून गाडी परतली.
11 वर्सांचो सिद्धम नायक आगताक गेलो. रिवणाचे रेशम नायक गंभीर जखमी आशिल्ल्यान ताका जीएमसीत शिफ्ट केले. उपचार चालू आसतना ते गेले. 48 वर्सांचो महादेव नायक, 47 वर्सांची पूर्वा नायक, 7 वर्सांचे सौम्या नायक, 52 वर्सांची राधिका नायक, 22 वर्सांची रोहिणी नायक जखमी. तांकां कुडचडे हॉस्पिटलांत व्हेली. इतले मजगती सांकवाळे 2 गाडयांच्या ॲक्सिडेंटात वर्साचो भुरगो बऱ्यान साल्वार. 4गांक मार लागला. तांकां जीएमसीत शिफ्ट केले. इनोवाचो ड्रायव्हर म्हणटा ॲक्सिडेंट कसो जालो ताका कळूंकूच ना. दुसरो गाडीवालो म्हणटा इनोवाच्या ड्रायव्हराक दोळो लागलो. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू आनी विक्रम नायक. घेऊ एक बारीकसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. संसड्यार दिसपट्टे 50 टन कोयराचो विलो लावंक आतां थंय 15 TPD वेट वेस्ट बायोमिथेनेशन प्लांट उबारपाचो हाय पॉवर कमिटीचो निर्णय. 2 वर्सांनी HPCची बसका जाल्या. वर्स भितर खंय प्लांट उबो. मडगांवचो पालिका सीओ काम करून घेवपाची जबाबदारी घेतलो. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची देखरेख आसतली म्हणून मुख्यमंत्री उलयला. संसड्यार दिसपट्ट्यो नव्यो कोयराच्यो राशी तयार जायत आसात. हायकोर्टूय बडी घेवन सरकाराचे फाटी लागल्या उपरांत आतां बायोमिथेनेशन फुडें काडला. 2 वर्सांनी संसड्याचेर हायपॉवर कमिटीक बसकेक मुहूर्त मेळ्ळो. सरकारान पावलां उखल्ल्यात ताचेर फातोडेचो आमदार सातिस्वेत. डेली 50 टन्स म्हळ्यार 35 टन्स ऑफ वेट वेस्ट आनी 15 टन्स ऑफ ड्राय वेस्ट हाजे डायजेशन ऑर ट्रिटमेंट तो कसो जातलो, आज कितें स्टेटस आहा आनी फाल्यां कितें जातलें. All the more because everything under of Sasada is being monitored by the High Court. There are several commitments given by the municipality. Some of them not kept. Some of them kept. Now we intend to see that everything will be kept. आज आम्ही डिसिजन घेतला की फेज 1 15 TPD वेट वेस्ट ट्रीटमेंट फॅसिलिटी सेट करतले आनी ताजे खातीर डिसिजन अशें जाला की सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशना कडेन पयशे डेपॉझिट जातले मडगांव म्युनिसिपालिटीचे आनी सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन ताजो टेंडर काडटले. हांव हाजें स्वागत करता कित्याक हो म्हजो ओरिजिनल हें आशिल्लो. The accountability asks, we are accountable to the people and we will make sure that whatever Chief Minister assures, every department will be in coordination to see that this is implemented. We will not allow anything to go wrong and we will also make sure that the HPCC meets on a regular time till whatever the suggestions and whatever the request that is made and the technical team has made, that will be thoroughly implemented in total spirit and total time-bound manner. वेगवेगळ्यो फॅसिलिटी 30 जून मेरेन जातल्यो. हायकोर्टान मे सोंपता म्हणसर करपाक सांगिल्ले. मातसो कळाव जाता म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. संसड्यावेलें काम मडगांव पालिका पळयतली जाल्यार प्रदूषण नियंत्रण मंडळ नदर दवरतले. इन फ्युचराक थंयसरलो तरी व्हेलो जाल्यार आमी 15 TPD जो आसा प्लांट सेटअप करपा खातीर ऑलरेडी आयचे डिसिजन जाले. रेमिडिएशन बायोमिथेशन प्लांट जो आसा पळय न्ही हो घालपा खातीर तेची तयारी येता ते आमी एका एफिडेविटूय दिता आनी आमी तो प्लांट घालपाची तयारी आयच्यान सुरवातूय करता. ताच्या खातीर ऑलरेडी टेंडर फ्लोट करप हें सगळें काम हे आमचे सुरवात करतले आनी रेस्ट ऑल थंयसरले जे बाकीची सगळी रिलेटेड टू द लिचेट रिलेटेड टू द सॉलिड वेस्ट म्हणजे चुकून ते आनी एक बारीकसो थंयसर डंप कदंबाच्या जाग्यार आमच्या DMEच्या जाग्यार करपाक लागलो. तेय तांकां इन्स्ट्रक्शन दिला की खंयसरूच करपाचो ना. शेडार आनी एक घेवन बाकीची सगळी इन्स्ट्रक्शन दिल्या. टायम टू टायम हाय पॉवर कमिटी मॉनिटर करतली आनी विजयान अजून एक सजेशन केला त्या प्रमाणे ते काम करून घेवपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी COची आसा. मॉनिटर करपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाची आसा. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी. एरराच्या नांवान TCP दोंगर वाठार सेटलमेंट दाखोवंक सोदता. आरजीचो दावो. TCPचे नवे कायदे गोंय विकूंक बिल्डर लॉबीचे भरीक पार्टी फंडिंगाक. आरजी मनोज परब उलयला. परमिशन दीत सुटला म्हणून मनोजा बरोबर आरजी वाल्यांनी म्हापशें डेप्युटी टावन प्लॅनराक कॉर्नर केलो. मिडिया विचारूंक गेल्यार प्लॅनरान कूस मारली. आता TCPन आनी एक येयला की ते एरर म्हणून म्हणजे रिजनल प्लॅनान जर एरर जाला ते झोन चेंज करपाक शकता. आतां हो एरर बरेक तर न्हूच. हितून ते सांगताना कितें सांगता की ज्या जाग्यार आमी सपोज शेत आसा आनी ते जर हें सेटलमेंट दाखयलें जाल्यार ते एरर आमी रेक्टिफाय करपाक कायदो हाडला म्हणून. दॅट इज नॉट द केस. तेंच्यांनी हाडला ज्या जाग्याचेर दोंगर आसा आनी तो दोंगर दाखयला तो दोंगर सेटलमेंट दाखोवपाक एरराचो हें हाडला आनी तेच्या नांवाचेर हे सगळ्याक दीत आसा. एवरी विलेज आतां मोरजे लोक उदकाक रडटा
पूण कन्स्ट्रक्शन चालू आहा, आज गांव लोक रडटा, कन्स्ट्रक्शन चालू आहा. सो हे जे TCP आयज सध्या हाडटा हे सगळे कायदे आसा पळय हे फक्त गोंय विकपाक, बिल्डर लॉबीक सपोर्ट करपाक आनी आपल्या पार्टीक फंड घेवपाक आनी दुसरें कांय ना. उदकाची कोयरा विल्याची वेवस्था आसा काय ना तें पळोवप ना. परमिशना खंय दीत सुटला. एक TCP डिपार्टमेंट बसता आनी फक्त परमिशना दिता. ते गांवांत उदक आसा काय, रोड आसा काय, गार्बेजचे फॅसिलिटी आहा काय, बाकी दोंगर कापून कितें तेजेर इकोसिस्टमाचेर हें जातलो, लोकांच्या घरांचेर कितें इफेक्ट पडटलो, लायव्हलीहुडाचेर कितें इफेक्ट पडटलो हे कोणूच कांय चॅक करिना. मिडिया डेप्युटी टावन प्लॅनराक विचारूंक गेल्यार ताणें कूस मारली. मिडियाक अलाउड कित्याक ना म्हटलं तुम्ही? कितें तेंचो प्रॉब्लम आहा तितको सांगा न्हू. मिडिया कित्याक घेवंक ना भितून अलाउड ना धांवता कितें आतां? प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते. गोंयची शिप बिल्डिंग कंपनी विजय मरिनान मेक इन गोवा मेक फॉर वर्ल्ड म्हळ्यार नांव जोडलां. कंपनीन मालदीवा खातीर थिमा वेशी ही मॉनिटरींग आनी रिसर्च वेसल कॅटामरान शीप बांदल्या. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान बोट लॉन्च केली. मेक इन गोवा मेक इन इंडियाच्या नजरेन मोठें पावल म्हणून मुख्यमंत्र्यान कंपनीची तोखणाय केल्या. कैटामरान शिप बिल्डिंग जो यहाँ से मालदीव गवर्नमेंट के लिए जा रही है, विच इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर द इंडियन गवर्नमेंट, प्राउड मोमेंट फॉर द गोवा गवर्नमेंट आल्सो, क्योंकि मेक इन इंडिया मेक इन गोवा कंसेप्ट की तरफ से यहाँ 30 मीटर कैटामरान शिप बिल्ड करके और विच इज़ स्पेशली फॉर द रिसर्च ओरिएंटेड शिप है, विच इज़ एवरीथिंग फैसिलिटीज़ जो रिसर्च के लिए, जो मरीन रिसर्च की बात हम करते हैं हमेशा के लिए, वो मरीन रिसर्च इस शिप पे होगा. और मालदीव गवर्नमेंट जो रिसर्च उनको वहाँ पे करना है वो रिसर्च यानी इस शिप पे करेंगे. देयर इज एन स्पेशल अरेंजमेंट फॉर द साइंटिस्ट, स्पेशल अरेंजमेंट फॉर द लैब, स्पेशल अरेंजमेंट फॉर द क्रूज और बाकी सब कुछ ऑल द फैसिलिटीज़ जो इंडिया शिप रिसर्च की तरफ से होना चाहिए वे सभी इस शिप पे यानी अवेलेबल है. इसलिए मैं विजय मरीन का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने ये शिप गोवा में और बनाया और अंडर द गाइडलाइंस ऑफ द IIT खड़गपुर के हिसाब से उन्होंने ये बना के आज मालदीव गवर्नमेंट के लिए हैंड ओवर. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.